दर म्हयन्याक जावपी सांखळे नगरपालिकेची बसका जाली. नगरपालिका वाठारांत जावपी वेगवेगळ्या कामांचो ह्या बसकेंत आढावो घेतलो. ह्या बसकेंत एकमतान कांय निर्णय घेतल्यात. तातूंतलोच एक निर्णय म्हळ्यार नगरपालिका वाठारांत बेकायदेशीर वेवसायाक थारो दिवचे ना. ह्यान फुडें जर सगळीं कागदपत्रां सारकीं नासत तर त्या वेवसायिकांक उदक आनी विजेची पुरवण मेळची ना, अशें सांखळे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षान सांगलां. आज आमची सांखळी म्युनिसिपालिटीची ऑर्डिनरी मिटींग जाली. तातूंत कांय आमी रेझोल्युशन घेतले. तातूंत मेन आमचो मुद्दो आसलो की आमच्या हेज्यान फुडें पयलीं सुद्दां आमी एनी इलिगल स्ट्रक्चराक कसल्योच NOC दिवंक ना आनी हेज्यान फुडें सुद्दां कसल्योच NOC फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑर वॉटर कनेक्शन जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा जाल्यार आमी कसलेच दिवचे ना. सो कोणें कसलो वेव्हार करतना आपूण स्वता चॅक करून तें करचें. हेज्या फुडें ते दिवले वयचे आनी हेज्या पयलीं दिल्ले आसलेले. दुसरी गजाल म्हणजे आमी मेन म्हणजे आयज बायोमिथेनेशन प्लांटाचे स्टेजीस सगळो खंय पर्यंत पावला तो पर्यंत आमी तेजेर डिस्कशन जालें, तेजेर भासाभास जाली. बायोमिथेनेशन प्लांट विल बी अ बीग एसेट फॉर द सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर द ऑनरेबल गायडन्स ऑफ ऑनरेबल CM सर. सो व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो. म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो आमचो ओलो कचरो सुको कचरोचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेजें ट्रिटमेंट, सच अ ट्रिटमेंट की ताजें इट वील बी कन्वर्टेड इंटू द फॉडर आनी इट वील बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो एक बरो आमचो मोठो तो अचिवमेंट आसलो तो आमच्या पायपलायनान आसा. तेजें डिस्कशन जालें. तेज्या फुडें आमी आतां हेज्या फुडें आमचो जो सोंपो आसा जो कर आमी वसुली करता तो आमी आउटसोर्स करतली. तो एक आमचें डिसिजन जालें. आनी तेच्याच बरोबर आमी MSW म्हणजे जे आमचे डेली वेजीस वर्कर आसा ते आमचे वॉर्ड वायज म्हणजे फर्स्ट टू 1 to 6 वॉर्ड जे आसा ते प्रात्यक्षीक बेजिसा खातीर पयलीं आमी आउटसोर्सिंग करपाचो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा विदाउट अफेक्टींग अवर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एम्प्लॉई. तो एक आमचो डिसिजन जाल्लो आसा. आणि स्वच्छतेच्या बाबतींत आणि काय रेव्हेन्यू जनरेशन ऑफ द सांखळी म्युनिसिपल कावन्सील हाजेर बरी एक भासाभास जाली आणि सगळ्या कावन्सिलरांनी बरोच ताका सपोर्ट केल्लो आसा बिकॉज आमचो फुडले नेक्स्ट फायनान्शियल अप्रुवल आसतलें. आणि मेन म्हणजे आमचे STP बिकॉज तुमी पळयता आसतले की सद्या टॉयलेट्स सेप्टीक टँक्स बिकॉज थोडी आमची देसाय नगर जावं किंवा खुबशा वाठारांनी खडकाळ जमीन असल्या कारणान STP हॅज बिकम अ मेजर प्रॉब्लेम. उदक जिरना आणि ताका पब्लिकूय काय करू शकना. सो ऑनरेबल CMच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी STP एक्सटेंशन होता. ऑलरेडी फेज 1 इनकम्प्लीट आसलेलो. सो पुराय सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर STP येता. म्हणून त्याच बेसिसाचेर आमी एक रेझोल्युशन घेतला की हेच्या फुडें जे मल्टी स्टोरेज कमर्शियल बिल्डिंग्स येता तेंचे आयदर दे हॅव टू हॅव देअर ओन STP प्लांट ऑर दे हॅव टू हॅव अ कनेक्शन फॉर द STP प्लांट. कारण मागीर हेच्या फुडें जे उदकां गटरां जी रस्त्यार व्हांवतात ते जे मोठे मोठे प्रॉब्लेम आसा ते येवचे ना. सो हेन्सफोर्थ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगां खातीर स्वताचो STP प्लांट आसचो किंवा STP प्लांटाक कनेक्शन आसचें. त्या शिवाय तांकां आमी ऑक्युपन्सी किंवा लायसन्स दिवची ना. हो एक मेजर आमच्या सांखळी म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतला आणि तो इन कमिंग इयर्स वील बी अ व्हेरी ब्युटिफूल अँड असेटिव्ह डिसिजन फॉर सांखळी म्युनिसिपल कावन्सील अँड ऑल द पीपल. ताच्या भायर आमी एक आसा तो म्हणजे रोड वायडनींग आनी ब्युटिफिकेशन न भूतो न भविष्यती अशें सांखळी टावनाचे सांखळी सिटी दिसपाक सांखळी सिटी रुपांतर करतले जाल्यार रोड वायडनींग आनी ब्युटिफिकेशन हो एक ऑनरेबल CMचो ड्रीम प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन करता. ताच्या खातीर सगळ्या पुराय कावन्सिलरांनी ज्या ज्या जाग्यार आमकां NOC लागता त्यो घेवपाच्यो सगळ्यांनी मेळून आनी सगळ्यांनी मेळून काम करपाचें हो डिसिजन घेतला आनी ते आमी आसा. आणि ज्यांची आमकां NOC जाय ते लोकूय फुडें सरल्यात. तांकांय जाय की सांखळीचे रोडांचे ब्युटिफिकेशन आनी वायडनींग जावचें. तो एक आयज आमचो मेजर डिसिजन जालो अशें करून. आणि फुडें येणारो आमचो टाको एनिमल प्रोजेक्ट आणि वेदांतान आमकां ऑन ट्रायल बेसीस एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC हो ट्रायल बेसाचे प्रोजेक्ट जेणे करून खुबशे जे आमचे कुत्रे आसा तांचें स्टरलायजेशन मेन जातलें ऑन ट्रायल बेसाचेर पयलीं बिफोर दे एक्झिक्यूट द एक्च्युअल प्रोजेक्ट. हे कांय डिसिजन आमचे आयज ह्या ऑर्डिनरी मिटिंगेंत बऱ्यापैकी जाले आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी आमकां बऱ्यापैकी ताका टेको दिलो. खुबशे कडेन चडशे सांखळीन आतां जर पळयत जाल्यार आमचे फील्ड वर्कर बऱ्यापैकी काम करतात. म्हणजे म्युनिसिपालिटी जे इन्स्ट्रक्टर आसात सगळे तर मार्केट इन्स्पेक्टर्स स्पेशली. सो तरी सुद्दां खंयसर जर आमच्या वाठारांनी कोणाकूय ओपन सांडपाणी जर दिसता सोडलेलें जाल्यार तेंच्यांनी सरळ सरळ म्युनिसिपालिटी कडेन एक लेटर दिवचें किंवा कंप्लेन करचें. नांवी सुद्दां कंप्लेन केल्यार जाता बट प्रॉपर फोटोग्राफी करून आमी ताचेर रायट एक्शन घेतली आनी हाज्या खातीर सगळ्यांनी कॉपरेट करचें. कारण हे जे डेंग्यू मलेरिया जे जो फैलाव जाता पळय तो ह्याच गजालीं पासून जाता.
आपलोच वाठार क्लीन उरलो आनी शेजाऱ्यांचो जर बुरसो उरलेले ताका हायजीन म्हणनात सगळोच कंप्लीट वाठार क्लीन उरत जाल्यार आमी हेल्दी आनी हायजिनीक उरतले कारण ती रोगराई कोणाच्या घरान कशी पसरतली ती केन्नाच कळची ना जर कोणा कडेन शक्य जायना काय जर आर्थीक बाजू किंवा कसल्यो दुसऱ्यो बाजू आसत जाल्यार सुद्दां आमकां एप्रोच जाता तसो आमी तेतून एमिकेबल सोल्युशन काडचें पण कोणेच गटरां किंवा उदक सांडपाण्याची निसरो आसा तो ओपन एअर सोडचो न्ही आसा जाल्यार सगळ्यांनी आमकां फोन करचे फोटोग्राफ्स काडचे आमी जाय ती एक्शन तेजेर घेतली वयतली आनी सगळ्यांनी ताका कॉपरेट करचो अशें आमच्या SMC कावन्सिलरान सगळ्यां कडेन उलो मारलो.